मराठी राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां पयलींच सुटला अशें विधान करपी मोगे पक्षाचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकरान बेगोबेग मोगो पक्षाच्या अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिवचो अशी मागणी मराठी राजभाषा आंदोलनान केल्या। ढवळीकरान मराठी मोग्यांची माफी मागची अशी मागणी आंदोलनाच्या फुडाऱ्यांनी केली। मराठी राज्यभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां फाटींच सुटला जाल्यार मोगो पक्षाक स्पष्ट बहुमत मेळ्ळ्यार मोगो पक्ष मराठी राज्यभाषा करतलो अशें निवेदन 4 दिसां फाटीं मोगोचो कार्याध्यक्ष अदोगात नारायण सावंत आनी हेरांनी कशें केल्लें असो प्रश्न मराठी राज्यभास आंदोलनान केला। मोगो पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष आणि बहुजन समाजाचे उद्धारकर्ते भाऊसाहेब बांदोडकर याचाही त्याने अपमान केला आहे। या पापाचे प्रायश्चित म्हणून त्यांनी ताबडतोब मोगो अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा आणि भाजपाच्या कळपात सामील व्हावे। मोगो पक्षाचो अध्यक्ष सहकार मंत्री दीपक ढवळीकरान गोंयांतल्या मराठी प्रेमींची क्षमा मागची अशी मागणी गोरा ढवळीकरान केली। अशा प्रकारे जे दीपक ढवळीकरांनी विधान केलंय हे सर्व आमच्या बहुसंख्य मराठी माणसांचा अपमान करणारे असं मला वाटतं आणि म्हणून एक तर त्यांनी याबद्दल माफी मागितली पाहिजे। मोगो पक्षाचा राजीनामा तर त्यांनी दिलाच नाही, कारण त्यांचं सगळं घटनाद्रोहीत दिसतंय। इतले मजगती राजभाषेचो प्रश्न 27 वर्सां फाटीं सुटलो काय लोक राजकारण करपा खातीर आशावाद उस्तितात अशें मोगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर म्हणटा। भाषेच्या प्रश्नाचेर क्लॅरिटी दिली। आता जे कोण तुमचेर टिका करतात तांणी हो वाद उस्तून काडचो न्ही अशें तुमकां दिसता काय? डेफिनेटली दिसतात जाल्यार कोण फक्त राजकीय स्टंट करपाक सोदता ते तांकां खबर आहा राजकीय स्टंट म्हणून जेन्ना ते दुसऱ्याचेर बाण दवरून भाषेचो वाद काडटात तेन्ना तो राजकीय स्टंट आसा अशें म्हाका दिसता। तुम्ही कट्टू राजकारणी हे स्टंट करता अशें म्हळ्या भाशणात हे कट्टू राजकारणी कोण विष्णू वाघ बी असले ना रवी नायक आनी तेंचे सहकारी ते दिसता ते आज मराठी भाशेचे हेका। You think they would be successful? They would be successful in their stand? एक तो विषय सोंपला न्ही तो सगळ्यांनी मान्य केला। दिनेश करपे प्रुडंटा खातीर। उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नायकाचो 60व्या वाडदिसा निमतान गोंय सरकारान नागरी सत्कार करपाचें थारायलां। 18 ऑक्टोबराक पणजे हो सत्कार सुवाळो जातलो। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा सत्काराची घोशणा केली। श्रीपाद आनी आपणा मदीं कसलेच मतभेद ना अशें पर्रीकारान परत एकदां उलोवन दाखयलें। श्रीपाद हांणी आपलो स्वभाव पळयलो जाल्यार पक्षा भितर सारको समतोल तयार जाता अशेंय पर्रीकार म्हणटा। 60 वर्सां पूर्ण जाता तातली जवळ जवळ म्हाका दिसता 35-36 वर्सां राजकारणान तेंच्यांनी घातलेलें, त्यामुळे सगळे मित्र मंडळी अशें दिसलें की तांचो एक नागरी सत्कार हो घडोवन हाडचो। 18 ऑक्टोबर पणजे कांपाल इतले पडटले प्रयत्न आसा ताका लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमती सुषमा स्वराज येवची म्हणून आमंत्रण सगळ्यांक दितलें, पण मोदीचे सांगपाक येना कारण ताजे शेड्युल्स देशभर थरले। सुषमा स्वराजाक हाडपाचो प्रयत्न आसतलो आमचो। श्रीपादाचो सगळ्यांत पयलो पॉझिटीव पॉयंट म्हणजे तो मनीस जोडपाक एकदां जोडलेलो मनीस सट करून तोडप ना, हें ताजें सगळ्यांक व्हडलेपण। जातून भितर अनेकदां ताका डिस्कम्फर्ट जालो सुद्दां तो एकोमोडेट्स पीपल। म्हज्यान श्रीपादाचे प्रॉब्लेम कांयच ना। बेजिकली जेन्ना दोग जाण पळय काम करतात तेन्ना दोग जाण एकामेकाक कॉम्प्लिमेंटरी आसचे पडटा। श्रीपाद आनी म्हजो नेचर हो एकामेकाक कॉम्प्लिमेंटरी आहा ऑलवेज। देर आर सर्टन इश्यूज वीच ही कॅन टॅकल बेटर वीच आर माय विकनेसीस। एखादो मनीस मातसो दुखावलो जाल्यार तो ताका सहजपणे हँडल करूंक शकता। ही कॅन approach him much better. So I compliment him for his qualities. It is his birthday. I wish him, and we all want to forget minor small irritants which are there, and we all want in a very from our heart we want to बदन केल्ले जे पळय कॉन्ट्रिब्युशन आसा ते लोकां समोर हाडप हो आमचो भितर हेतू आहा। सरकारान पावाचो प्रेस 5 रुपये तरी करूंक दिवचो अशें गोंयचे पोदेरांचे संघटनेन मागलां। सरकारान सबसिडीचेर मैदो दिलो म्हूण जायना, पाव करपाक लागपी बाकीचें सामानय म्हारग जालां अशें संघटनेचो उपाध्यक्ष पीटर फर्नांडीस म्हणटा। सरकारान पाव करपाक लागता तें सेमी ऑटोमॅटीक मशीन घेवपाक सबसिडी दिवची अशेंय पोदेर मागतात।
सिंगल विंडो सिस्टम करून हो आमकां ही स्कीम तुमी दिवची. तेन्ना CMन आमकां प्रॉमिस केलें की तुमकां कितें जाय तें आपल्याक सांगात, आपण ती स्कीम फुडें तुमकां जाय तशी करून दिता. गव्हर्मेंट आमकां पिठाचेर फॅसिलिटी दिवपाक सोदता, पूण पीठ घातलें म्हणून आनी उदक घातलें म्हणून ताजो पाव जायना. आयज तुका जळोव नासतना जळोव तुका 12 ते 21 जर जेन्ना जालो तेन्ना पाव आयज 5 रुपयान पासून परवडना. हे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व करपाक गव्हर्मेंटान आमकां आश्वासन दिलां. आतां आमी आशेन रावतात की गव्हर्मेंट हे आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून हे आमकां सुटावे करतले आनी पावांचो प्रेस हो आमकां वाडोवपाक हो सबसिडी दिवन आमचो बिझनेस जाग्यार घालतले, स्टील घालतले म्हणून आमकां आशा आसा. गव्हर्मेंट खंयचोच गव्हर्मेंट जो येयला तो पाव वाडोवपाक दिना. आयज पाव जो पळय आसा गव्हर्मेंटान आमकां 3 रुपयाचो आहा तो आमी 4 रुपयांनी करपाक केलो, अडेजाचो आमी 4 रुपयांनी करपाक केलो. तेन्ना बारीकार गव्हर्मेंटान आमकां ताबड तुमकां आपयलें आनी बंद करून म्हणलें आपण तुमकां 4 रुपया जाय, 3 4 रुपया जाय, आपण तुमकां 4 रुपयांचेर 1 रुपया दिता. म्हणून आमी आशेन रावले. आयज 1 वर्स जालें आमकां रुपया येना आनी कांयच ना. सेमी ऑटोमॅटीक मशिनां आसात, ज्या मशिनांनी आमचो पाव पीठ मेजून वयता, वजन करता, कट करता आनी रावंड करून दिता. पूण आयज गव्हर्मेंटान जर मुखार जर सरून जर हे आमच्या बेकारांक जर असली जर आमची मशिनां जर आमकां दिली जाल्यार फुडाराक हो पाव सांगता ते रेटीन सांगता ते वेटान आमच्यान पाव आमच्यान दिवपाक जातलो. गव्हर्मेंटान आमकां 4 रुपया तर 5 रुपया तर मिनिमम गव्हर्मेंटान आमकां ग्रँट दितली. ब्रेड डे निमतान 8 ऑक्टोबराक मडगांवां पोदेरांची बसका जातली. हे बसकेक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक मुखेल सोयरो म्हूण आपयला. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. फर्मागुडयेर कटमगाळीत कोमुनदादीचे जमनीर हावजिंग प्रकल्प येता म्हूण थळावे विरोध करतात. 9 ऑक्टोबराक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाचें थंयचे जनजागृती मंचान थारायलां. मुख्यमंत्र्या सावन उपजिल्लोधिकाऱ्या मेरेन सगळे कडेन कागाळ करूनय प्लॉटाचें काम चालूच आसा असो आरोप गोविंद गावडेन केलो. मात फोंडेचे उपजिल्लोधिकाऱ्यान हे प्रकरणाची चवकशी सुरू केल्या. फार्मागुडी वाठारांत कोमनीदाद जमनीचेर येवपी बेकायदा प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. ह्या प्रकल्पात सगळे जाण घुसपाल्यात असो आरोप गोविंद गावडेन केला. आज जे दिसा पासून कंप्लेंट्स लॉन्च केल्ली आसा त्या दिसा पासून सगळे वेगळे नाना तरेचे काम, कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोल्स, कनेक्शन ऑफ वॉटर, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी त्या प्लॉटा खातीर किंवा ते सब डिव्हिजन लँड करपा खातीर दिल्ले आसात. हातून हो डेप्टी आमचो सरळ आरोप आसा की हो डेप्टी कलेक्टर्स इवन नॉर्थ कलेक्टरान आमकां जर सांगलें जाल्यार ऑल आर इनवॉल्वड इन दीस स्कॅन्डल. गोंयची विधानसभा 9 ऑक्टोबराच्यान सुरू जाता आणि ह्या विधानसभेच्या काळात प्रॉबेबली ऑन 9th of October सबंद गावडी 10 जाण समाज, बांदोडेचे नागरीक आणि जनजागृती मंच गोंयच्या विधानसभेचेर धडक मारतले. आणि फक्त आमी त्याच बरोबर जे SP नॉर्थ जो आसा तेकाय ह्या संदर्भात आमी कागाळ दितले. फार्मागुडी वाठारांतली ही जमीन येणे कशी जाली हाची सध्या चवकशी चल्ल्या अशें फोंड्याचो उपजिल्लोधिकारी जॉन्सन फेर्नांडीसान सांगलें. Proceedings of illegal conversion as against the person. पयलीं तिणी कोणाचें भंडारीन म्हणटकीर नांव आशिल्लें. भंडारीन कोणाक आपूण ती जमीन ऑलरेडी कोणा विकल्या. सो वी हॅव ऑलरेडी इश्यूड नोटिसीस ऑन दॅट पर्टिक्युलर पर्सन एंड proceedings are going on in respect of illegal conversion as against the person who is present during the activities. प्रुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.